न्यायाधीश रिव्हेलोन 10 मुद्द्यांचेर सनद जारी करून गोंयच्या लोकांक एकठांय येवन गोंय वाचोवपाचें आवाहन केल्लें. ताचेर चर्चा करपा खातीर ही बसका घडोवन हाडिल्ली. हे बसके खातीर राज्यभरांतले लोक पणजे मोठ्या संख्येन जमिल्ले. सभास्थळार उबे रावपाक सुवात नाशिल्ल्यान निमाणे आझाद मैदानात बसका डिजिटल पड्ड्याचेर दाखोवपाची वेवस्था केल्ली. लोकांक आपल्या हक्का लागून why should they come on the roads? आपल्या संस्कृती, आपल्या हेरिटेज ही सांभाळपाक लोकांक रस्त्यार येवपाक जाय. जेन्ना लोक उल मारतात सरकारान आयकपाक जाय, बसून दिवपाक जाय, समजून घेवपाक जाय आणि मागीर विचार करून yes there can be issues here and there. पण तो कॅमेरा हांवें आतां सुकण्यांनी हो कॅमेरा आता गोंयच्या लोकां मुखार दवरला. बट हांवें चिंतलें लोक गांवांनी आंग तेंचे शिंपता पूण उलोवपाक कोण तयार ना. कित्याक लागून हांव 51 years हांवें कायद्या पालन केला. हांवें भारताचे संविधानाचेर ओथ घेतलो to protect that constitution, and I said to myself, if others don't speak, I must raise my voice. I must raise my voice to bring out a coalition of all NGOs, activists, जे लोक गोंयच्या खातीर झगडटात तांकां एकठांय हाडपाक. आणि तांकां एकठांय हाडना जाल्यार आमी कितलेय चळवळ करूं, nothing will succeed. So those who are demanding action plan, मात्र रावात. 5 लोकांनी action plan सगळ्यांक करपाक जायना. दुसरे आमी कमिटी करतले, लोकां सगळ्यांक घेतले, विचार करतले what can be done and what cannot be done. कोण म्हणतात हो डिमांड घाल, तो डिमांड घाल. सध्या आमची वन डे मॅच, T20 मॅच सध्या. तुम्ही आमच्या वांगा द्या म्हणून. यू आर अ फ्युचर. तुमचा आवाज कित्याक बंद? Why are you keeping quiet against all the injustice that you see around you? It's time that you rise. Yet this Manpulang Goy is worth fighting for. And together we will fight. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.